नालो लेट हिम अपोलोजाइज बस म्हणतो का कोकणीकडनं Speaker sir, let him apologize. I'm demanding an apology. Speaker sir, I'm demanding an apology. Yes, put a मजे तने या गला. Speaker sir, त्याला कोकणीकडनं असा काय म्हटलं सर? आता इलेक्शन तो असा म्हणून कोकणीकडनं आतले. If he is putting an allegation, let him prove it. He is there in this committee. या committee नसा. येते करपाक scam. तुझा scam करता पहिलो. आयचे तारांकित प्रश्न पहिलो श्री मायकल लोबो. I may be permitted to ask question number 1C. उत्तर टेबलार दिल्याप्रमाणे आणि बी पॉइंटेड. स्पीकर सर, फास्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी जी फायनलायज जाल्ली आहा थिंगा वो क्वेश्चन हांवें घातला पळय तो नॉट रेकॉग्नायज्ड म्हणजे द स्पोर्ट्स पर्सन्स फ्रॉम गोवा हू इंटेंड टू वीश क्वॉलिफायड फॉर द इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स विच आर नॉट रेकॉग्नायज्ड. नॉट रेकॉग्नायज्ड इतल्याकूच लागून घातला स्पीकर सर की रेकॉग्नायज जाल्ल्या भुरग्यांक आयज पासून पयशे दिवंक ना. जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कातिया कुएलो हू हॅज represented international sports, that is youth Olympics at Nanjing, China. एका जेन्ना फेडरेशनान टिकेट्स आनी बाकीचे कितें एक्सपेंडिचर थोडो दिल्लो आमी एक एप्लिकेशन केल्लें तेणी केल्लें आमी केल्लें की ह्या चलयेक जे आयज शी इज गोईंग टू represent India at an international event for youth Olympics, whether the government will help her or no. And at that particular time the ex-chief minister said yes, we will definitely help, it is a proud moment for Goa. I want to ask the honorable minister whether recognized by the sports and not recognized व्हडले न्यूजपेपराचेर येयले की कोण तरी पावर लिफ्टिंगाक गेलो आनी पोत्तून येवन सांगले तेंच्यांनी की आमी we have gone on our own expense and government did not support us. I wanted to know whether any funds were given to them, yes or no. स्पीकर सर, Not support म्हणून म्हटलं. म्हाका दिसता ऑनरेबल एमएलएन कांय गजाली समजून घेवपाची गरज आसा. ताणें जो प्रश्न विचारला की नॉट रिकॉग्नायज हांचे खातीर पॉलिसी आमचे कडेन आसा काय कितें. आमचे कडेन नॉट रिकॉग्नायज खातीर आमची पॉलिसी ना आणि नॉट रिकॉग्नायज ह्या स्पोर्ट्सा खातीर आमी हाजे फुडें पॉलिसी करचीय ना. एक लक्षांत दवरात, आज पळय पॉलिसी ना हाजे फुडें पॉलिसी करपाचो प्रश्न त्या स्पोर्ट्सां खातीर आमी प्रश्न येना. आतां दुसरी गोश्ट एक समजून घेवपाची गरज आसा. जे रिकॉग्नायज स्पोर्ट्स आसात ह्या रिकॉग्नायज स्पोर्ट्सा संदर्भात एक थोडीशी प्रोसिजर आसता. आनी एक गजाल आमी समजा गोंयची टीम धाडटा समजा एका खंयच्याय गेमीची, जाल्यार कन्सर्न फेडरेशन किंवा असोसिएशन जे आसा ती टीम सिलेक्ट करता आनी नॅशनल लेवलाचेर धाडटा. आनी त्या वेळाचेर गोंय सरकार म्हणजे गोंय सरकारची SAG ताका लागणारो सगळो प्रकारचो सपोर्ट ताका करता. जर इंटरनॅशनल लेवलाचेर वचपाचें आसत जर जायत जाल्यार साई किंवा आपले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ते पयशे खर्च करता आनी तातूंत धाडटा. केन्ना केन्ना अशें आसता की कन्सर्न फेडरेशनान सिलेक्ट करता पण एका वेळाचेर तांचे कडेन समजा इयर एंडींग आसत जर पयशे ना अशें जर आसत जर जायत न्ही जाल्यार ते कन्सर्न स्टेट गव्हर्मेंटाक ते कळयतात की आमचे कडेन आमी टीम सिलेक्ट केला पूण आमचे कडेन पयशे दिवपाक ना. अशा वेळाचेर सुद्दां आमी जर कन्सर्न फेडरेशनान किंवा असोसिएशनान जर आमकां कळयलें जाल्यार हाजे पयलें तांचे खातीर सुद्दां खर्च आमी केल्लो आसा. आनी हो खर्च करता आसतना आमी कितें कितें खर्च करता तें समजून घेवचो. आमी हाजे खातीर ट्रॅव्हलिंग अलावन्सीस, ताजे खातीर बोर्डींग अलावन्सीस, किट अलावन्सीस किंवा ताजी एंट्री फी बाकी सगळें जे हें आसा न्ही तोय खर्च आमी करतात. पण तें करता जाल्यार सुद्दां जें आसा न्ही किमान एक 3 आठवड्या पयलीं प्रपोजल ताणें थ्रू असोसिएशनान आमकां SAGक सबमीट करपाक जाय. म्हणटकीच ह्या सगळ्या प्रोसिजरांतल्यान आमी अशे तरेन जें आसा रिकॉग्नायज स्पोर्ट्सा खातीर आमी सपोर्ट करतात. आतां दुसरी गोश्ट तुवें सांगली की जे कांय कात्याक कळयलो ह्या संदर्भात जो विशय सांगला ताका तुमी पयशे दिले ना न्ही, बरोबर न्ही? कितें म्हणून सांग प्रत्येक सांगला कात्या कुएलोक तेंच्यांनी हें मागलेलें सम सॉर्ट ऑफ
benefits, that is money from the government, since she was selected for Youth Olympics for windsurfing. म्हणजे तेका फेडरेशनान tickets दिल्ल्यो from Mumbai to China and back, and his staying arrangement and breakfast. बाकीचे she had to make arrangement on her own. So we had asked for kit. The kit was costing 5 lakhs. That is, windsurfing kit was costing 5 lakhs. So we had asked kit money and some other expenses. Whether the government will consider that expense. स्पीकर सर, कात्या कोयला संदर्भात जो असा विषय आसा न्ही, एक गजाल आमी समजून घेवपाची गरज आसा की म्हजे म्हायतीनुसार एक ताणें प्रपोजल दिल्लें आनी तें प्रपोजल ताणें सांगलें की आमकां कोचिंगा खातीर वचपाक जाय, म्हळ्यार एब्रॉड वचपाक जाय, आनी त्या संदर्भात ताणें 27 लाखांचें प्रपोजल दिल्लें. 27 लाख रुपया आमकां दियात. 27 लाख रुपया आमकां दियात. म्हायती ही कळपाची गरज आसा. त्या वेळाचेर एका भुरग्या खातीर 27 लाख रुपया आमी खर्च करप शक्य ना. त्या वेळाचेर आमी गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें की ह्या संदर्भात एक प्रॉपर पॉलिसी आमी फ्रेम करुया. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता की ताजे नंतर ते भुरगे गेलेय बी म्हाका एब्रॉड कोचिंगाक गेले. आनी ताजे नंतर ताणें परत बिल सबमीट केली. आणि बिल सबमीट करता लक्षांत आयलें ताणें 10 लाखांची बिल सबमीट केला. जें 27 लाखांचें प्रपोजल 10 लाखांची बिल सबमीट करता. म्हाका हातूंत एक म्हाका कळना की बाबा समजा आमी एक इमोशनल जालें की बाबा ते भुरगे एब्रॉड वता, कोचिंगाक वता म्हणून 27 लाख रुपया दिल्लेच हाडून दिल्ले, जाल्यार ह्या सगळ्या पयशांचो खंय तरी आमकां घोळ दीस पडटा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की ह्यो गोश्टी आमी समजून घेवपाची गरज आसा की जर पयशे मागतले जाल्यार सुद्दां कन्सर्न असोसिएशना फेडरेशनान जर आमकां सांगलें की आपले भुरगे एब्रॉड किंवा बाकीच्या कोचिंगाची गरज आसा, हो रिक्वेस्ट आसा त्या कन्सर्न हांगा फेडरेशनान करपाची गरज आसा. दुसरो जो विशय आसा ताणें सांगलें तुमी पयशे आमी ते एब्रॉड गेले किंवा आनी ताका पयशे आमी दिले ना. बरोबर आसा. म्हाका दिसता की टीम थर्ड एशियन विंड सर्फिंग चॅम्पियनशीप ह्या चॅम्पियनशिपा खातीर फेडरेशनान 4 भुरगीं सिलेक्ट केली. आनी मागीर पयलीं एक लेटर धाडलें ताणें की आमी 4 भुरग्यांचे पयशे आमी खर्च करपाक शकना, मागीर तुमी गोवा गव्हर्मेंटाक करचे. मागीर 1 म्हयन्या नंतर ताणें एक लेटर धाडलें की आमी 2 भुरग्यांक आमी पयशे आमी खर्च करता. आनी तातूंत कात्या कोयलो आनी डॅन कोयलो ह्या 2 भुरग्यांक ताणें आमी पयशे खर्च करता अशें ताणें आमकां पत्र दिलें. आनी तांचे कडेन आमी नंतर पूर्ण इन्फॉर्मेशन घेतलें जाल्यार आमकां जें इन्फॉर्मेशन आयिल्लें आसा, लेटर आयिल्लें आसा, त्या दोनूय भुरग्यांचो टोटल खर्च ट्रॅव्हलिंग अलावन्सीस, एकोमोडेशन, बाकीचे सगळ्यो गोश्टी आसा ताणें केल्ल्यो आसा. तुमी म्हणटा पळय न्ही आमी ताका पयशे दिले ना, थोडेच पयशे दिले. थंय गेम विलेजीक रावपाची तांची वेवस्थाय केल्ली आसा. म्हणजे हाजो अर्थ म्हाका दिसता आज पर्यंत जे आमी इंटरनॅशनल किंवा नॅशनल लेवलाचेर भुरग्यांक धाडटा त्या वेळाचेर आमी समज नॅशनल लेवलाचेर धाडपा आसत जर जायत आमी पयशे खर्च करपाक प्रश्न ना. इंटरनॅशनल लेवलाचेर खर्च करपा जर इव्हेंट आसत जर जायत जाल्यार ताकाय म्हाका पयशे खर्च करपाचो प्रश्न ना. हांगा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीन ह्या भुरग्यांचे दोनूय भुरग्यांचे पयशे पूर्ण खर्च केल्ले आसा. स्पीकर सर, म्हाका इतलें विचारपाक जाय जेन्ना आमचे यूथ इंटरनॅशनल वयता आनी स्पेशली ऑलिंपिक्साक वेदर द गव्हर्मेंट वील सपोर्ट फॉर द कीट ऑर नो. कीट जो तेका गरज पडटा 5 लाखाचो कीट तो वेदर यू वील सपोर्ट ऑर नो. स्पीकर सर, म्हाका दिसता कन्सर्न फेडरेशनान किंवा असोसिएशनान जर आमकां जर सारकें कळयलें जर जायत न्ही बाबा ह्या गजाली खातीर पयशे खर्च करपाची गरज आसा जाल्यार आमकां आमी फेडरेशन नेवर सपोर्ट्स फॉर द कीट. Alex Lawrence. They only support to go. स्पीकर सर, फेडरेशन खर्च करप फेडरेशन एटलिस्ट लेटर करपाक जाय. प्रमोद सावंत. आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे या. श्री लवू मामलेदार, प्रश्न क्रमांक 2. स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 2. आन्सर एज पर सायकल सर. स्पीकर सर, प्रश्न विचारलेलो डस्टबिन्स खंयच्यो कंपनी कडल्यान घेतल्या, रेट्स कितलो, आनी तेतून जर पळयत जाल्यार 240 लिटरांची डस्टबिन्स 4000 रुपया अशीं आसा आनी 185 रुपया अशीं आसा.
येदी व्हडली तफावत आसा रेट्सां भितर. म्हाका फक्त मिनिस्टरा कडल्यान जाणून घेवंक जाय, ही जी डस्टबिनां घेता किंवा खंयचें मटेरियल घेता म्युनिसिपालिटी, ती गव्हर्मेंट ऑफ गोवान गायडलायन्स घालून दिल्या 1993 त्या प्रमाणे घेता काय डायरेक्ट म्युनिसिपालिटी आपल्याक जाय तशीच घेता? स्पीकर सर, आमी हे डस्टबीन गोवा हँडीक्राफ्टा कडसूनय घेता आमी, पूण ते गावता पळय तशें करप घेवप ते, आनी नाल्यार आमी ते कोर्टल फॉर्मेलिटीज करून घेता, म्हणजे टेंडर करून कोटेशन करून घेता आमी ते. पूण म्युनिसिपालिटीज म्हणटकच सगळीं डस्टबिनां कोणा कडेन गावतली म्हणून तशी गॅरंटी कांय नासता. कित्याक ही संख्या मातशी मोठी, प्रत्येक नगरपालिकेची संख्या मोठी, ती सप्लाय ऑर्डर थंय दिवन थंय वस्तू गावना दिव. म्हणजे हांगासर गोवा हँडीक्राफ्टा कडेन वचून घेतलेले आहा, नीलकमला कडेन घेतलेले आहा. हय तेच सांगता, गोवा हँडीक्राफ्टा कडसून घेतल्या, नीलकमला कडसूनय घेतल्या, मागीर MS इनसेफ मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड तेंचे कडसून घेतलेले आहा. ते सगळे फॉर्मेलिटीज करून घेता आमी, म्हणजे डायरेक्ट घेयना. न्ही, गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आसा की ते हँडीक्राफ्टा कडल्यानूच घेवंक जाय, आनी हँडीक्राफ्टा कडल्यान जर घेतल्यो जाल्यार येदो व्हडलो तुमकां प्रोसिजर कोणाकूच करचो पडना, डायरेक्ट विदीन शॉर्ट टायम यू कॅन परचेज इट. तरी पूण हे इतले तुमी आवट एंड आवट कित्याक घेता न्ही? रेट डिफरन्स जे पळय आसा 182 रुपया एक, 185 रुपया एक, आनी तीच डस्टबीन 240 लिटरांची 4000 रुपया. एक डस्टबीन आसा 240 लिटरांची 11,000 रुपया 475. येदी व्हडली तफावत. दुबाव पडटा की 111,000ची ही डस्टबीन कसली भांगराची कोटेड आसतली, सिल्वर कोटेड तशें कितें आसतली काय म्हणून दुबाव पडटा. हेतून एक मोठे स्कॅम जाल्ल्या सारको दुबाव येता. हेजेर एन्क्वायरी करतले काय कितें तुमी? स्पीकर सर, डस्टबिनाची रेट तर बरोबर आसली. प्रत्येक डस्टबिनाक स्पेसिफिकेशन वेगळे वेगळे असतात. कोणाक हँडल असता, कोणाक व्हिलां घालतात, कोणाक धापणी घालतात, म्हणटकच ताका लागून ती रेट वाडटा. म्हणटकच एके भाशेचोच आयटम तर आसत, म्हणजे कितें डस्टबीन म्हणजे एक आयटम तसो न्हू तो. डस्टबीन इज ए क्वॉलिफिकेशन, म्हणजे ही वस्त डस्टबिना खातीर वापरता, पूण ताका व्हिलां लागता कोणाक घालता पळय ती, तेजे खातीर कडेक तो टेंडर वाडटा. तेका कडेक हँडल लागता, 2 सायडीन हँडल लागता, कडेक धापणी लागतात, म्हण तितून तो रेट वाडटा तेजी. म्हण तें कारण आसतलें चड करून. तुका तर एके रेटीन सगळें करपाक जाय जाल्यार सॅटिस्फॅक्टरी माल गावना, ताका लागून ह्यो करचें पडटा. पूण तशें रेट आयटम दवरपाकूय तें कठीण. खूब कडेन गव्हर्मेंटाचो रेट कॉन्ट्रॅक्ट आसता, म्हणजे अमके रेटीक सप्लाय करचें म्हणून. पूण तें करपाक अशें बरें, मान्य करता. तुजो मुद्दो मांडटा पळय तो बरोबर आसूं शकता, पूण तो ते करतलोय जाल्यार सप्लाय दिता पळय तो घेवचो पडटा. तुका जाय ते स्पेसिफाय करपाक गावना. श्री स्पीकर सर, दिगंबर हरशीं गायडलायन्स आसा की स्पेसिफिकेशन खंयच्याय कंपनीक दिवप. प्रत्येक स्पेसिफिकेशना मार्फतच तें स्पेसिफिकेशन आसता तीच घेवप, आनी जी स्पेसिफिकेशन जनरल आसता त्या प्रमाणे माल घेवप आसता. स्पीकर सर, आमदाराची सूचना मनान धरता आसतना फुडल्या फावटी कितें करता पळय ते प्रमाणे करपाचो प्रयत्न करता. दिगंबर कामत. स्पीकर सर, म्हजो हाजेर क्वेश्चन आशिल्लो 8C, ताजे रिप्लाय मेळिल्ले आसा म्हाका. आतां ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणटा की चडशे डस्टबीन हँडीक्राफ्टा कडल्यान घेतल्या म्हणून. चडशे म्हणूंक न्हय. म्हाका दिसता कितें, पयली गजाल, डस्टबिन्स आर सप्लायड बाय द म्युनिसिपालिटी टू द सिटीजन्स इन ईच सिटी. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल मडगांव म्युनिसिपालिटी सप्लायज द बिन्स. फोंडा म्युनिसिपालिटी सप्लायज द बिन्स. म्युनिसिपल कावन्सिल इज आन्सरेबल टू द क्वॉलिटी ऑफ द बिन्स. फाल्यां लोकांक आतां ज्यो सप्लाय केल्या ह्यो सगळ्यो सुडान घेतल्या, आनी सुडान घेता आसतना कशें केलां, म्हजो कलीग जे म्हणटा ते हँडीक्राफ्टा कडल्यान घेतलेल्या हँडीक्राफ्टाक फाल्यां रिस्पॉन्सिबल धरपाक शकता. हांगा म्हाका रिप्लाय आसा त्या प्रमाणे जवळ जवळ 1,90,000 कितले डस्टबिन्स आहा त्यो दे हॅव परचेज फ्रॉम घनश्याम इंजिनियरींग इंडस्ट्रीज, खंय तरी अहमदाबाद, तांचे कडल्यान घेतल्या. आनी तो म्हणटा तें खरें. हांव एकूच एग्जाम्पल दाखयता हांगा क्लियर कट. HDPE आयटम नंबर 1 आसा, HDPE वर्जीन प्लास्टीक विथ ब्लो मोल्ड प्रोसेस. रेट दाखयता 115.70.